आज मेरेन रंगमेळान 45 नाटकाची निर्मिती केल्ली आसा आणि फाटल्या हाका तुमी जाणात की अवघ्या 1 म्हयन्या पयलीं विजय कुमार नाईक लिखित दिग्दर्शित खेळ खेळयेला हे नाटक आमी प्रोड्यूस केलां. ताजे खेळ आता वेगवेगळे कडेन ताजे प्रयोग सध्या जातात. वास्को, मडगांव, सांखळे ह्या 3 कडेनूय नाटकाक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आणि गोंया भायरूय बीन हे नाटकाचे शो करपाचो आमचो मान आसा. आता रंगमेळान आपल्या ताज्या फुडल्या निर्मितीक हात घाला आणि ही निर्मिती जावन आसा आदित्य चक्षु हे नाटक. म्हणजे मूळ नाटक हे मराठीन आसा हांवें बरयल्लें, पूण हे आदित्य चक्षु हे हिंदीन जातले आनीक ह्या हिंदी नाटकाच्या हातून प्रमुख भुमिका आनी तशेंच ताचें दिग्दर्शन श्री मनोज जोशी हे करपाचे आसा. आमी पयलेच फावट अशे तरेन एक प्रख्यात अभिनेतो जो भारतभर गाजला ताका रंगमेळच्या हातून सांबाळपाचो एक प्रयत्न केला आणि तांचेर ही जबाबदारी घाल्या, तांणी ही जबाबदारी स्विकारल्या आणि गोंयच्या तशेंच भायल्या कलाकारांक अशें घेवन ह्या नाटकाचे प्रयोग हे सगळे कडेन जातले. आज त्या नाटकाचे आमी लॉन्चिंग करतात, म्हणजे हे तालमींचे म्हूर्त करतात. आदित्य चक्षु हे नाटक हांवें बरयल्लें कांय वर्सां पयलीं. उपनिषदीक तत्वज्ञानाचेर आधारीत अशें तें नाटक आसा. त्या नाटकाचो नायक याज्ञवल्क्य हो उपनिषदकालीन एक सर्वश्रेष्ठ ऋषी की जेणें खुबशी फिलॉसॉफी एक बऱ्या तरेची वेगळ्या तरेची प्रतिपादीत केली, कंपायल केली आणि आपलो दबदबो सगळ्याक निर्माण केलो. तेच्या काळा वयले शाकल्य, वैशंपायन, जैमिनी, पैल, उद्दालक, ताचे नंतर अष्टवक्र असे जे जे सगळे ऋषी आशिल्ले ह्या सगळ्या ऋषींची ब्रह्मचर्चा म्हणजे त्यांचे डिस्कशन ऑन थिओलॉजी अँड फिलॉसॉफी हो ह्या नाटकाचो मुख्य भाग जावन आसा. याज्ञवल्क्याचें जीवन आनी ताचें चरित्र हेचें चित्रण ह्या नाटकान केलां.